पर्यटन खात्यान 2016 टुरिझम मास्टर प्लान करून 3 कोटी कट दिले। तो मास्टर प्लान कोनशाक मारून आता 2 कोटी मोडून टुरिझम धोरण करतात। 5 कोटी KPMGच्या बॉल्सात ड्राफ्ट केला आणि ताचो जमिनी परिस्थिती कडेन ताळमेळ ना। आमदारां खातीर दवरिल्ल्या प्रेझेंटेशनाक मेजून 4 बुडका। That while the policy was being framed, the size of the state has not been considered. And it appears from the policy that everything that happens in the tourism world all over the world is to be put into Goa. That cannot happen. And it's because mainly charters have not come. It's only because of the visa which they are paying. The rupees almost 17,000 rupees for one year, which come for 2 weeks or 3 weeks. So इतल्याच ते पैसे तो फारीक करून गेले जाल्यार they what is the point coming? They are going to other destinations. फाटल्या टुरिझम मंत्र्यान खंय मास्टर प्लानाचेर 3 कोटी कट दिले। मंत्री म्हणटा आपण सगळें कितें तें दिस्त करता, पॉलिसी रोखडीच येतली। सिंगापूर टाइप पॉलिसी केली आणि गोंया we are still talking about breaking bottles on the beach and cooking with a cylinder on the road. आणि जे हे टुरिझम पॉलिसी आणि मास्टर प्लॅन म्हणटा ते I do not agree with that. Until unless we put our house in order, tourism industry has to be put in order. Master plan केल्या 2 वर्सां जाली तो कोणे फॉलो करूंक ना आयज बसून. And secondly आता पॉलिसी जी येता तेका प्रत्येक स्टेक होल्डराक भितर हिंगा हाडपाची आयज गरज आहा। बेश्टे हाडले कितें प्रेझेंटेशन दाखयले बाय सम पीपल फ्रॉम बेंगलोर एंड दिल्ली and we are going to accept it. Public money is involved, 5 crores, 3 कोटी खंय ऑलरेडी दिल्ले आहा। I am writing to the minister also. I am writing to the director also. I am writing to the chief minister also. Public money should not be spent just like that. पोशा हा अकाउंटांत काढल्यान दिले. फुल पॉलिसी रिव्यू कर. ना. टुरिझम पॉलिसी आता आम्ही ऑलरेडी MLA कॉन्फिडन्सान घेतलेल्या। आता घेवपाचे आमकां ते स्टेक होल्डर आम्ही खूपशे महत्वाचे आज निर्णय घेतलेले आहा। च्या जी बेड्स आसात एक्स्ट्रा घालतात लोकांक चलपाक मेळना ते बंद करतले आमी। तशे हॉकर्स जे आसात बेगर्स भिकारी भीक मागतात फाटल्यान लागतात थंयसर ते सारके बंद। स्पिचाचेर ते बसीस येतात आणि थंय जेवण करतात थंय न्हिसतात सोरो पिवप बाटली घेवप हेजेर अजून कायदो जावं ना। आमी टुरिझमांतल्यान हो कायदो करतले तो एमेंड करतले। माझे फास्ट काम जाता तितले बेगीन गोंयकारां मुखार दवरपाचें। प्रेझेंटेशन चालू असताना मंत्री सुदीन माविन आणि जय साळगांवकार मंत्रालयात आशिल्ले, मात एकल्यानूय प्रेझेंटेशनाक तोंड दाखयलें ना। म्हणजे सध्याची परिस्थिती पळयल्यार टुरिझम प्लानाचेर 3 कोटी उदकात आणि नवे 2 कोटींचे ड्राफ्ट पॉलिसीचो ताळमेळ लागना। आता मेरेन 5 कोटी कन्सल्टंटांचे बॉल्सांत। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक सिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे।